वेळार जेजू आमच्या कारजंत आयलो आसा. हे कारजंताले दिनवासू आर्गंद वाखणया. हे वेळार गायन मंडळ लातीन भाशेन गायन करतले. वेनी येसू अमोर मी. भक्तीपण या गितांनी वांट घेया. सगळे उभे राहूया. प्रार्थूया. प्रितीच्या बापा, बागेवून फासिजाच्या काळजान पेटलोलो जेजूच्या आनी मनशांच्या मोगाचो उजो आमी घेतलेल्या पवित्र जेवणा वरवीं आमच्याय काळजांनी पेटोय. ताचे असले उर्बेवंत धर्म परगटणार आनी वीरभोग आमचे मोने उपजोय. आनी आमी सगळीं अदीक व्हडा उदारपणान आमच्या आपोवण्याक सोबता तशें आमचें जिवीत मांडून विश्वासी वावड्यांक तुवें बसयल्या तें इनाम मेळोवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी सगळीं बसूया. भगवंत फ्रांसीस शावेराचे पवित्र रेलिकेचे दाखोवणेचो उक्तावणेचो समारंभ ही 9 दिसांची तयारी आनी आयची परब बरे भाशेन जाली देखून आतां बाजलेकोचो रेतर साव्यो बारेटो 2 दिनवासनेची उतरां म्हणटलो. त्या उपरांत आमचो गोंय आनी धामाचो आचे बिशप भोवमानेस्त फिलीप नेरी फेरांव दिनवासनेची उतरां म्हणटलो. ह्या बासिलिकेचो वडील कसो व्हड एक कुशलकायेन तुमकां सगल्यांक परबीन दिता आनी दिनवास आठयता. पयले सुवातेर भोवमानेस्त कार्डिनल ऑजवल्ड ग्रेशियसाक मुंबयचो आर्चबिशपाक ताणें आमचें आमंत्रण स्विकारलें आनी आयच्या मिसाचो येजमान जावन आपले जाणवायेच्या उतरांनी आमकां आपलो संदेश दिलो देखून तांचो आमी आभार मानता. आमचो आपुरबायचो आर्चबिशप फिलीप नेरी फेर्रांव ताणें जायतो तोकस घेतलो ह्या गोंयच्या सायबाची कुडीची दाखोवण आनी हें नवें आनी फेस्त जावंक एक संदी आमकां आमचो भावात कोलावंक तांकां करीत आमचे दिनवास. आमचे मदें आज आसात बिस्म कार्लोस आझावेद,
Bismarck J. Francis Kai de Nobreja, Archbishop Blas Culasso, Bishop Alvin Barreto, Archbishop Emeritus Raul Gonsalves, तांकांय आमचे केरीत दिनवास, तांकां सगल्यांक पळोवंक आमी चड खुशाल. सगळे आमचे यादनीक भावांक जाणें मिसाची बेटान वांटो घेतलो तांकां आमचे दिनवास. कुमसारांत आमकां जायते पाद्री भावांनी चड करून आमचे जेजुईत पाद्रींनी आदार दिलो, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. मातेर दे दुर्मीक भयणींनी, तेच भाशेन बुला हावस सेंट आंतनी, एंजल सिस्टरांनी आमकां कोमनियां वांटूंक कोयरान वांटो घेवन आनी हेर कामांनी जायतो आमकां आदार दिला, तांचे आमी उपकार आठयता. सेवा धर्मीचे आनी हेर मांदावळ सांबाळली. चर्च एक्सपोजिशन कमिटी आनी तांचो कन्व्हिनर फादर आल्फ्रेड वाज, तांकां आमचे दिनवास. तेच भाशेन बेसिलिका कमिटी आनी तांचो अध्यक्ष फादर रेमेडियस, तांकां आमचे केरीत दिनवास. जायते कोयरांनी नवेनाचे आनी फेस्ताचे आयज दिसाक, चड करून आयचे फेस्ताचे मिसाक फादर आंतोन कोत्तायचे फुडारपणा काल आमचे आत्मे देवाक उबारूंक चड आदार दिला, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. बाजलिकांत रावतल्या जेजुतांक चड करून फादर पात्रिसियो, फादर जूड, ब्रदर जोवितो जाणें जायतो तोकोस घेतलो, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. हे गोंयचे साहेबाचे दाखोवणेचे वरोस देखून सरकाराचो हांचो व्हडलो वांटो आसा. सगळे सरकारी खात्यांक जावं PWD, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, फायर एंड इमर्जन्सीज, पुलीस, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी, ट्रान्सपोर्ट आनी हेर सगळे खात्यांक जाणें एक्सपोजिशन कमिशनर्स हाचे हाताक काल जायतो तोकोस घेतलो आनी आमकां हें सगळें सोंपेपण दिलें, तांकां सगल्यांक आमचे दिनवास. गोंयचे साहेबाचे तांचेर भरपूर आशिर्वाद पडो म्हूण मागता. तेच भाशेन आमचे दिनवास आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI गोवा सर्कल, आमचे लोकल ओल्ड गोवा पंचायत, आमचे पुलीस ओल्ड गोवा, आमचे कॉन्ट्रॅक्टरांक आशिर्वाद, पेंडल डेकोरेटर्स, झेवियर साऊंड सिस्टम, कोस्टा रेडिओ, शुभ मंगल बंदर, एंटनी लुईस, पेरेरा केटरर्स आनी हेरांक सगल्यांक आमचे दिनवास. तशें आमचे दिनवास बाब फ्रांसीस सेरांव जाणें आमकां हो बॅकड्रॉप्स भेटयला, एक मोगाची भेट कशी. आमचे दिनवास सगळे आमचे वॉलंटियरांक आनी हेरांक जाणें जायतो सॅक्रिफायस करून आमकां आदार दिला. आमचे केरीत दिनवास आमचे आदलो मुखेलमंत्री आनी आतांचे भारताचो रक्षक मंत्री मनोहर पर्रीकराक. तेच भाशेन आमचे मुखेलमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराक आनी सगळे मंत्र्यांक आमचे दिनवास. सोंपेपण दिवंक जायते जाण वावुरले, तरी आसतना जायते फावटी वयर सकयल जालां. तुमी यात्रिकांनी हें सगळें समजून घेतलें म्हूण तुमकां आमचे दिनवास. वेळ थोडो आसा देखून जायते जाणांची नांवां म्हज्यान काडूंक जायना. तांणी सॅक्रिफायस करून हो येदो व्हडलो संभ्रम संभयलो. सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं. हें तुमी केलां गोंयचे साहेबाचे मोगा पासत मागता. देवाचो आशिर्वाद तुमचेर सगल्यांचेर. आनी एक पावट सगल्यांक देव बरें करूं. A few words in English. In the first place, we'd like to thank His Eminence Cardinal Oswald Gracious for accepting our invitation to preside over this Eucharistic celebration and for his inspiring homily. We also thank all the other bishops present here. In a special way, we thank our beloved Archbishop Philip Neri Ferrand for his guidance and support. We thank all the priests, sisters, volunteers, choirs and others who helped to make this celebration a success. In a special way, we thank all the priests and pilgrims who have come from different parts of the world. I see before me a lot of pilgrims come from Portugal and Spain. So all of them, we thank you for coming here and gracing this function with your presence. Since this is an exposition year, we thank all the various exposition commissioners and their teams who work day and night looking after the nitty-gritty of things. To all of them, a sincere thanks. To all the government departments, a sincere thanks. The church committee, under the leadership of Father Alfred Vaz, took pains to look after the liturgy and other aspects of this celebration.
To all of them, a big thanks. To the ASI, Archaeological Survey of India, a special thanks for the cooperation and help. A special word of thanks to our ex-Chief Minister, Manoj Parrikar, as well as to our present CM, Lakshmikant Parshekar, for their unstinted support and help. I know that I must have missed out on many, but I know very well that you do this all for the love of Goinso Sahib. May Goinso Sahib bless you all. Thank you. मोशा मोगाच्या भावा भयणीनो, तुमी सगल्यांनी हे बाग्योंत फ्रांसीस शावेराचे पोरबेचे दोभाशीक समोरमणेन भोक्तीन देवस्पणान वांटो घेतलो देखून आमी खुशाल. आनी हे दोभाशीक समोरमणेन आमचो गोंयचो मानेस्त मुखेल मंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार हाजीर आसा देखून आमी आमची खुशालकाय परगट्टा. पांचसाव्योन आमच्या बाजिकिलेक्याच्या रेतोरान उदगारलेली दिनवासनेची भावना हांव मोजी करतां. खेरीत भाशेन ताका आनी स्पोजिसांवांचे समितीच्या कारभाऱ्याक पाद आल्फ्रेद वाजाक हांव दिन वाजतां. सगळ्या तांच्या आदाऱ्यांचो आनी समितीच्या वांगड्यांचो सहकार घेवन तांणी दोगांयनी ही सगळी मांदावळ सवकासायेन आनी एकमतीन चलयली. तांचे बरोबर सरकारान घडोवन हाडलेल्या एक्सपोजिशन सेक्रेटेरिएटाचे सगळे वांगडी आनी वेगवेगळे सरकारी आनी ASIचे अधिकारी जाय तो भार घेवन वावुरले. तांकां सगल्यांक काळजाचे खोलायेंतल्यान आमचो दिनवास. सगल्यांक तुमकां देवाच्या आशिर्वादान आनी कुरपेन बोललेली बाग्योंत फ्रांसीस शावेराची परब हांव आवडटां. My dear brothers and sisters, all of us have taken part in this solemn celebration of the feast of Saint Francis Xavier with deep devotion, with deep fervor. I rejoice over your presence. I acknowledge gratefully the presence of our Chief Minister, Sri Lakshmikant Parshekar, for this joyful celebration of the feast of Saint Francis Xavier. I would like to make my own the sentiments of gratitude expressed by the rector of our basilica, Father Savio Barreto. To him and to Father Alfred Vaz, the convener of the exposition committee, I convey my deep felt thanks. Along with their collaborators, members of committees, and an army of volunteers, they planned and executed the entire program of the novena and the feast very efficiently. Along with them, the members of the exposition secretariat established by the government and the various heads of government departments, as well as the officials of the Archaeological Survey of India, left no stone unturned to ensure a smooth and orderly organization of the entire exposition event, as we can see in the way things have gone so far. We remain deeply indebted to them, and we invoke God's